नमस्कार. पंचामृता स्वादास्वाद सीझन 3च्या आजच्या भागात तुमकां सगळ्यांक येवकार फोणेच्या पॅनोरमा रेस्टॉरंटान. आमची आजची सेलिब्रिटी गेस्ट एक अशी कलाकार जिणे हिंदी, तेलुगू, तामील अशा कितल्याशाच वेगवेगळ्या भाशेंतल्या मुव्हिजांनी काम केलां. ती एक उत्कृष्ट अशी सिंगर आसा, तशेंच डायरेक्टर, तशेंच तिणें कोंकणी तियात्रांनी काम केलां. जाणून घेवपाक जाय आमची आजची सेलिब्रिटी गेस्ट कोण ती, पळयात. ॲक्टर, सिंगर, कंपोजर, परफॉर्मर आणि एक क्लासिकल डान्सर. आजच्या आमच्या स्वादास्वादाची गेस्ट एस्थर नरोना. हिंदी, मराठी, तुळू, तमिळ, तेलुगू, कन्नडा तशेंच कोंकणी अशा 7 भाशेच्या फिल्मांनी ताणें आपलो ॲक्टिंग टॅलंट दाखयला. ताणें काम केल्लीं कांय फिल्मां म्हळ्यार भीमवरम बुल्लोडू, शकीला, सोफिया, रेक्की आणि लँके. फेब्रेर 2025 रिलीज जाल्लें थला हें ताचें तेलुगू तशेंच तमीळ भाशेंतलें फिल्म. वेगवेगळ्या जाहिरातींनी ताणें काम केलां. जाणून घेवया ताची फुडली सायड आयच्या स्वादास्वादाच्या कार्यावळीन. Let's welcome our today's celebrity guest, gorgeous and beautiful, Esther Nerona. Welcome. नमस्कार. कशें आसा? बरी आसा. तूं कशी आसा? गुड, व्हेरी गुड. आणि जेन्ना पासून एस्टर हांगासर आयला, आमी इतल्यो गजाल्यो केला, जे टेन्शन म्हणजे तकलेचेर आशिल्ले ते तेणें अशें चुटकियो में गायब केला म्हणूं शकता. शी इज अ रियल स्वीट हार्ट म्हणूं शकता आमी. सो नायस ऑफ यू. एक्चुअली तूं इतलो बिजी आसता तरी आसतना तूं आयले, ताका लागून पयलीं तुजें थँक्यू तुका म्हणटा. थँक्यू फॉर इनवायटींग मी. तुमी म्हाका उडास धरून मोग धरून हांगासर आपोवणें दिल्ल्या खातीर तुमकां थँक्स म्हणूंक आशेता. ओवर द इयर्स इतले मुव्हिजांनी काम केलां, डिफरंट लँग्वेजीस, हय. फ्रॉम म्हणटा ते हिंदी टील मराठी ऑल्सो. Yes. सो ही जर्नी कशी आशिल्ली सगळी? ॲक्च्युली हांव म्हजें फर्स्ट लव आसा तो म्युजीक. हांव सिंगींग इज माय वॉट यू से माय फर्स्ट लव. दॅट इज वॉट आय रियली Okay. एन्जॉय. आनी ताका लागून हांव स्टेजीक पावली आनी मागीर कोंकणी स्टेजीर पॉप्युलर जाली. आनी थंयच्यान मागीर हांव शिकपाक लागून बॉम्बे गेली. थंय म्हाका हांव डिग्रींत आसता तेन्ना इवन बिफोर माय डिग्री म्हज्या हायटाक लागून या लुक्साक लागून आनी स्टेजीर म्हाका कोणी पळयतली तेन्ना म्हणटली तूं फिल्माक बी ट्राय करना, तुका फिल्माक वचूंक दिसना. हांव म्हणटली ना, म्हाका केन्ना फिल्माक वयची हें नासली, इंट्रस्ट नासली, आवड नासली. म्हजी माय पाय बी केन्ना म्हाका सांगनासली की तूं हिरोईन जाय ह्या फिल्माक. कित्याक आमच्या फॅमिलीन कोणी फिल्माक वयची ती Okay, background च नाशिल्लो. बॅकग्राउंड्स नासले आनी ती ड्रीम पासूच नासले कशें. सो दे टू से करिक्युलम एज्युकेशन कम्स फर्स्ट आनी मागीर हें स्टेज सिंगींग आनी कोंकणी आमची मायभास कोंकणी स्टेजीक ओके. देन बियॉन्ड दॅट केन्ना आमचें कितें प्लॅनिंग नासलें. बट देन हांवें ऑलरेडी तुमकां पयलें सांगलें कशें हांव कॉलेजीक वेतलीं बॉम्बे आनी हांव 2010 ताजे की पयलें हांव हायस्कुलान बी आसतना म्हाका म्हणटली तूं हेमा मालिनी कशें दिसता आनी तूं हिरोईनी बरी दिसता. तर ओके आय शूड जस्ट टेक इट एज अ कॉम्प्लिमेंट. मागीर 2010 दबंग फिल्म आयलें आनी मागीर सोनाक्षी सिन्हा लॉन्च जालें. तेन्नाय म्हाका कॉलेजीन हे पता है तेरी जैसी है हिरोईन, बिल्कुल तेरी जैसी है. आय शूड थिंक तेरी जैसी ना लायक. सो ओके फायन थँक्यू. बट देन हांव कॉलेजींतून घरा पाटी येतली. आय टू स्टे इन बांद्रा. हांव मार्केटींतल्यान चलून येता हिल रोडार आनी सगळीं एकमेकाक अशें करून दाखयताय. आय एम लायक ओके वाय आर दे पॉइंटिंग आउट एट मी. मागीर कोणी मॅम एक फोटो मिलेगा. ओके फोटो घेतलो. मैं कौन हूँ? आप सोनाक्षी नहीं हो. ओके, सो फॅन फॉलोइंग पयलीं सुरू जाल्ली. पयल्यान सेल्फी घेतली. सो आय टू थिंक लायक वाय डू पीपल अज्यूम दॅट आय एम ऑलरेडी अ फिल्म एक्टर ऑर आय शूड बी अ फिल्म एक्टर. मागीर म्हजी गुरू आली सरोज खान, जी शी पास्ट अवे. सो बट शी वॉज अ पॉप्युलर टॉप कोरियोग्राफर इन बॉलिवूड. तिका कनेक्शन्स आसली. ती म्हाका एका डान्स सेमिनारान वळख जाली. हांव क्लासिकल डान्सर आसली, भरतनाट्यम शिकतली. तेन्ना म्हज्या एका डान्स सेमिनारान ती चीफ गेस्ट जावन आयिल्ली आनी तेन्ना आमची वळख जाल्ली. ती म्हाका म्हणूंक लागली तूं फिल्मान इतलीं जाणां तुका सांगता आनी तूं ट्रेन्ड आर्टिस्ट, तूं सिंगर, तूं डान्सर, तुका हायट पर्सनॅलिटी सगळी आसा, तूं कित्याक फिल्माक वचूंक अशें ना. हांव म्हणटलें कित्याक आमकां घरांत रावन केन्ना आमी चिंतूंक ना, नाका नाका. शी सेड ट्राय इन वन फिल्म, डू वन फिल्म. ट्राय करून तुवें नाका म्हणूंक शकता, पूण ट्रायच करना, लायफांत वचूंकूच ना तुवें. हाऊ कॅन यू से नो टू समथींग यू हॅव नेवर डन. सो गिव इट अ चान्स. लायक सो दॅट्स हाऊ आय डिड माय फर्स्ट फिल्म विथ हर. Which was that? द टायटल वॉज बारोमास. Baromas. Which language? Hindi film. It was an art film. It's a non-commercial film. Saroj Khan was the choreographer in that film. So she introduced me. First, she introduced me to Anupam Kher sir. There I did my acting course in Actor Prepares. I got my diploma in acting. Then I did my first film in Master Ji. And that first film gave me the popularity and exposure to the film industry. आणि थंय थावन मागीर हांव कमर्शियल फिल्म्सांक एंटर जाली. ओके, सो मुव्हीज पयली आनी ताच्या उपरांत तियात्र, हे रिवर्स कशें? सेम थिंग. आय थिंक कोंकणी हांव ल्हान आसली तेन्ना
तियात म्हाका आय हॅड नो एक्सपोजर टू तियात आनी मंगलोरांत आसली हांव तर हांवें मंगलोरियन म्युजिशना बरा जायते कोंकणी म्युजिकल शोज केल्ले अब्रॉडी गेल्ली आनी तेन्ना हांव गोंयकारांक जायते आतां लॉर्ना बायक आनी नॉर्मन कार्डोजो म्युजिशन आसलो लॉरी ट्रावासो आसलो मागीर एन्सेट सिंगर आसा हांचे सगळ्यांची म्हाका वळख आसली कित्याक आमी मंगलोरांत गोवन आनी मंगलोरियन एसोसिएशन सांगाता घालून शो काडटाले ते तातूंत आमी सांगाता परफॉर्म करताल्या सो आय नो दॅट मच एंड देन आय वेंट टू बॉम्बे मुवीज गेली पूण तियात म्हाका केन्ना तें एक्सपोजर कनेक्शन केन्ना मेळोंक ना बट मागीर हांव फिल्मांनी पॉप्युलर जाली मागीर नाचया कुंपासार म्हणलें कोंकणी फिल्म केलें त्या फिल्मांत म्हाका सिंग करूंक हें ऑफर मेळ्ळें आनी हांवें कांतार सिंग केलें इन नाचया कुंपासार आय सॅंग मेव आमोर सो दॅट सॉंग वेन दॅट फिल्म रिलीज्ड इन रवींद्र भवन मारगांव फर्स्ट प्रेमियर शो आसलो तेन्ना म्हाका इनवायट केलें हांवें तातूंत सिंग केलां तेन्ना पासून आय डोंट नो हाव बीग दीस फिल्म इज गोइंग टू बी वॉट एक्झॅक्टली इट इज अबाउट तें सगळें हांव नोको आय जस्ट वेंट टू बॉम्बे वन स्टुडियो आय सॅंग आय केम बॅक दॅट्स ऑल मागीर हांगा पळयता तेन्ना द वे द फिल्म वॉज मेड एंड दे इंट्रोड्यूस्ड मी ऑन स्टेज हांव स्टेजीर गेली लोकांनी म्हाका पळयलें म्हजें कांतार आयकलें देन आय स्टार्टेड गेटींग अ कपल ऑफ म्युजिकल शोज इन गोवा सो 2015-16 हांवें गोंयांत शोज आनी मागीर US टूर केलो लॉर्ना बाय बरा तें सगळें जालें मागीर म्हाका एक दीस सडनली एक कॉल येता आनी म्हणटा आर यू इंट्रस्टेड इन तियात I said, to Tiat, interested means what? To act? I don't know. So they said, no, for now you just sing 2 or 3 songs, then you will get to know Tiat koso to. So I तेन्ना पासून अशें बसून तियात्र पळोवंक पासून ना नॉट इवन वॉच्ड अ तियात्र दे एक्सप्लेन्ड टू मी वॉट तियात्र इज लायक दे सेड इट्स लायक अ ड्रामा इट इज लायक अ मूविंग ड्रामा लायक इट्स लायक अ फिल्म बट ऑन स्टेज देन आय केम डावन टू गोवा आय टूक अ पार्ट आनी मागीर तांत हांव सिंग केलें तेन्ना आय रियलायज हांवें तियात्र पळयलो लोकांचो मोग पळयलो तें कल्चर कितें तें पळयलें आनी लायक ओके सो दीस इज वॉट इट इज एंड देन मेनी पिपल तेन्ना म्हाका सांगलें जायत्या जाणांनी कोण स्टेज कन मुवीक येता पण मुवी कन स्टेजीक येवचें म्हणजे डिमोशन कशें म्हण हांव म्हणलें आय डोंट सी कित्याक आर्टांत रिलिजन येना आर्टांत लँग्वेज बॅरियर येना आर्टांत व्हड आनी ल्हान ना आय थिंक काम करता पासून म्हणजे वर्क ऑल्सो देर इज नथींग स्मॉल अँड बीग every work is work every job is a job and everything has its own importance in its own way so what I do in tiyat and the audience I get to entertain through a tiyat and the things I get to do through a tiyat or through a musical show or through being on a Konkani channel is not the same as doing a Telugu film or not as same as doing a Hindi film आणि जायते जाणां म्हणटात बॉलिवूड केलें आनी मागीर तूं परत तेलुगू फिल्मां करता आमी बॉलिवूडांत हांवें जें केलें तें हांवें तेलुगूंत करूं ना न्हू So everything has its own place and its own importance is what I believe. देखून हांवें केन्ना आतां पासून even when you call or when there's anything that comes in Konkani हांव खंय आसल्यार पासून हांव धांवत येता आनी नायस ऑफ यू व्हेरी स्वीट आणि आमचे आजच्या गेस्ट बरोबर आमी गजाल्यो चालूच दवरतली पण तेणे सगळ्यात म्हणटा ते सगळे क्षेत्रांत तेणे आपले मॅजीक सगळ्याक स्प्रेड केला बीट डान्सिंग सिंगींग एक्टींग पण आतां कुकिंगान ते कितें मॅजीक करता पळोवया कुकिंगाचें तुजी रिलेशनशीप कशी आसा ते पयलीं सांग बरी आसा म्हजे हात पळयला कळटलें तुका सी सो कूक करता हांव कूक करता आय लायक टू कूक एक्चुअली म्हाका म्हणटा तूं हात बाय सगळें कितें लेबर कामाक वता कितें म्हणल्यार ना हांव घरा फ्री आसता तेन्ना हांव कुकींग करता अँड आय ट्राय न्यू थिंग्स लायक एकूच सेम आतां एक म्हाका डिश आयलें करूंक तें 1-2-3 फावट केलें देन हांव फ्री आसा घरा म्हणजे मम्मी मामा डाडा लागीं आसा आनी ती फ्री आसा देन आय गुगल समथींग ऑर आनी खंय रील पळयलें या अशेंच कितें आनी कोणाचो शो पळयलो ते म्हाका कितें इंट्रस्टींग दिसलें आय वॉन्ट टू ट्राय इट एट होम अरे वा सामको परफेक्ट गेस्ट मेळ्ळा या सो तुवें आज म्हाका हांगा इनवायट केलें तेन्ना I was just like, okay, what should I do? I should do something which, which I have, हांव खाता तें अशें न्ही की हांवें शो ऑफ करूंक या कितें एक्झॉटीक न्ही समथींग वीच इज एक्चुअली युजफूल आतां हांव कशें कोणा दुसऱ्याचेर रील पळोवन हांव करून म्हाका बरें लागता तर हांव कितें इंट्रोड्यूस करता जाल्यार कोणी तें पळयता आनी ताका ट्राय करूंक तें युजफूल आसूंक जाय हेल्थाक बरें आसूंक जाय शूड बी गूड फॉर हेल्थ अँड इजी टू मेक ओके सो कितें प्रिपेर करतले आज सो आय एम गोइंग टू इंट्रोड्यूस एग एंड चीज डोसा एग एंड चीज डोसा ओके फेवरेट तुजो ओय म्हजो करंट फेवरेट कित्याक हांव आमचें मंगलोरियन गोवन कल्चरांत जेन्ना हांव फर्स्ट टायम सावथ इंडियनाक गेली तेन्ना केन्ना आज कितें उपमा आज कितें इडली उपमा इडली सदां आनी मागीर डोसा प्लेन डोसाच इडलीच डोसा इज द सेम बॅटर सो लायक सदां म्हाका बॅटराचे शेप चेंज करून खावयता तुमी आय डोंट लायक दिस आय वॉन्ट टू ईट समथींग एल्स आनी दिस चटनीज ही म्हाका केन्ना बर्निंग जाता केन्ना म्हाका डिस्कम्फर्टेबल जाता स्टमक हें एक्सेप्ट करना कशें तेन्ना आय सेड आय वॉन्ट टू सेटल फॉर समथींग दॅट एवरी मॉर्निंग वेन आय गो ऑन द सेट म्हाका हें नाका डिस्कशन की इडलीच म्हाका इडली नाका तर आनी कितें खावया तें सदांचें डिस्कशन देन आय गॉट इंट्रोड्यूस टू दीस एग डोसा and I like it very much because batter is supposed to be fermented. It is good for health, good for gut health.
better than bread, better than so many other morning things that we eat, chapati, bread. ह्या सगळ्या compare केल्यार actually dosa batter or idli is actually a very good source of fermented foods. So when we fry it in butter, it's better than oil. So it gives you the morning the first thing that you eat, the first meal of the day has to be nutritious and and then when we add eggs to it, egg becomes the protein. And again, it's not discomforting in any way. So I can't say add the and with cheese it's a source of calcium, it is a source of strength. So a wholesome, easy breakfast, sakali khaun, tension na, let's dosa, they don't ask me what you want. Dosa, khelo, and I go to shoot. So I think for many working women, working families, kids who are fussy to eat, bland ya interesting disana, tanka it's a go to breakfast. Okay, so let's start and poya kiri lagtade. Normally first dosa maso हे असता complicated असता की त्या heat जावपा जाय So directly तव्याचेर सगळे? होय. No mixing and nothing. No need to. That's why I said it's an easy breakfast. So हांगा आमी यूज करता butter. Yes. Oil चकी better की त्या oil आमी थोडी बटी refined या packaged. If it's a pure coconut oil, it's a different thing. It's obviously आमच्या गोंया Mangalore बरे coconut oil मेळटा. आणि पंचामृताचे आसा coconut oil. Very good. Then it's good. But otherwise, it's always good to go for. आणि बॅटर करपाक आमी रायस घेतला तो पंचामृताचो आणि 2 कप रायस आणि 1 कप उरद दाळ, राइट? The regular dosa batter itself. So ह्या सगळ्या भितर हाऊ फूडी आर यू? I am quite a foodie. Foodie म्हणजे see, I am not like crazy about food and stuff like that. But I like to eat. I appreciate different kinds of foods. And my job, it introduces me to so many cultures, so many people. So when someone gives me something out of love or when I'm exploring a new culture, Okay. I So definitely की appreciate. स्पेशल डायट फॉलो करता रिस्ट्रिक्ट करता टू सम फूड अशें कितें जाता? ना तशें कांय ना. See, I don't overdo anything. आतां म्हज्या जिवाक आतां आमी म्हणटा न्ही, see for example, we don't live to eat, but we need to eat to live. And not every time, yes, health is important, but sometimes the health of your mind and heart is also important. Sometimes your heart is craving for something. You can't deny yourself the joy of. केन्ना तुका आस जाता की okay, then you're earning, you're making money, or maybe you're successful and everything, but if you can't come home and have something you like, what's the point of everything? So I live life with balance. नाईस. आणि ह्या सगळ्या भितर तुमचो पार्लरूय आसा. होय, You salon take care of आसा, that होय. salon. So Yes. ते how it started like? It came like it was a thing, like business is in the family. आमच्या फॅमिलींत आसा, म्हज्या मम्मी डॅडी दोगांयच्या सायडीर आसा. तेन्ना केदाळी कोणी सांगतली, I should think, yeah, I should have some business of my own. What that will be, I used to think maybe it should be a salon, because me being a woman, making money is one thing. Profession, career, आणि पैसे ते सगळें होय. But at the same time, while we are earning, there has to be something new that we can contribute to the society or to at least one section through the things that we know. Now, beauty or self-care, there is something that I know about it, which I do in my life. In some way, if I can share it with women and help them in their own way, I don't call it a beauty parlor, because beautiful हर एकली हांव चिंता beauty is not कितें म्हणटा कोणी एकल्यान डिफायन करूंक जायना. ब्युटिफूल सगळीं आसात, पूण सेल्फ ग्रुमींग, सेल्फ केअर एंड सेल्फ लव, ती I think is a very important thing in a woman's life. Right, very well said. Yes, because when time passes, women get too busy living for others, doing things for others. Like I said, burgi and go and kon, but then they forget that they too need that love. And that love doesn't have to come from other people. It can come from yourself. Exactly, self love. Yeah, self-love. ओके, सो आमच्या डोसा बॅटरचेर आमी वयर एग घातला, ताचे वयर आमी सॉल्ट घातला, पंचामृताचो पिंक सॉल्ट, रेड चिली पावडर, ऑब्वियसली परत पंचामृताचे आणि चीज. Yes. आता अशें केलें तेन्ना आतां फॉर समवन लायक मी, म्हाका चटणी नॉट एवरी मॉर्निंग कितें जाता, फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग यू डोंट वॉन्ट टू हॅव समथींग लायक अ चटणी. समटायम्स कोणा एसिडिटी प्रॉब्लेम येता आनी कितें येता, पूण हातून सगळें सगळें ॲड केलें जाल्यार यू वोंट फील द नीड टू हॅव एनीथिंग एडिशनल. Right, जस्ट या टी केली आनी हें केलें, यू विल फील गुड. ओके, सो मँगलोर आणि गोवा यू आर व्हेरी क्लोज टू. सो फिश यू ईट. Yes, of course. विच इज अ फेवरेट फिश?
See, when I feel fancy or when I have a lot of time, I love having crabs. Okay. Like when it's my birthday or when I'm free. Last birthday, I actually just sat and had crabs because it's a luxury. So time असं जायना बसून बरे slowly खाऊंक जाता. But then I like all kinds of fish. I like bangdo. Bangdo I think is an all time. खंय तरी मेळटा आणि इजिली अवेलेबल असता आणि ऑल टाइम टेस्टी असता. उरल्या फिशाची कितें आमकां गॅरंटी दिवपा जायना. फ्रेश तुम्ही किती करतात प्रिपेअर ऑफ फिश काय Yes, we make rava fry, we make plain masala fry, मागीर कडी तू काय आंबोटी. सगळें करपाक फ्राय and म्हाका all? बरी करूंक येता. कडी आय एम नॉट व्हेरी मच प्रो. म्हजी मामा एकदम कितें म्हणटात ते स्टँडर्ड लेवल इतले हाय केला मामान की म्हाका भिरांत दिसता ते ट्राय करूंक बिकॉज शी इज रियली गुड एट इट. कोणी सयरी बी आयली नेबर्स आयली पासून आमगेर फीश करी स्मेल येता जाल्यार म्हाका मातशें बांदून दी. शी इज अ व्हेरी गुड कुक. सो शी हॅज सेट द स्टँडर्ड सो हाय की ग्रेवी हांवें अजून ट्राय करूंक ना. पूण मसाला फ्राय रवा फ्राय फीश फ्रायाक केन्ना मसाला हांवच रेडी करता. ओके आणि डिफरंट प्लेसीचेर भोंवत आसता फॉर शूट्स आनी तुजी बिझनेस सो खंयचे कुझीन मोस्ट फेवरेट अदर देन गोवन अदर देन गोवन नॉट रियली कित्याक मागीर आमचे ते उकडो शीत आनी ते आनी आमची पेज पीपल से यू शुडंट से इट आउट लावड बट रियली वेन आय एम व्हेरी टायर्ड देर इज नथिंग मोर कम्फर्टिंग देन अ पेज अँड मे बी खाऱ्याचें and a pez and maybe some chutney, the dry fish chutney on the side. Those are the things when I feel feverish or when I'm very sad or I'm very tired, I come back to the hotel room. Even if they serve me biryani, I'm like, no. I call my mom and I say, Mama, I'm missing. When I come back, like after a 20-day schedule and all, I'm like, Mama, first thing I come, the first meal I want to have is a warm pez. Oh God, really? A warm pez with some dry fish on the side or some fried fish also will do. But that is what I long the most. Rest, otherwise, sometimes to substitute, I have a andhra म्हाका आनी एक substitute कितें मेळटा म्हळ्यार white rice आसता. त्या white rice घी आनी मागीर गन पावडर म्हणटात. गन पावडर इज युजली चना दाळीचो पिठो या खंयच्याय दाळीचो पिठो तसो आसता या आनी कितें स्पायसी पावडर आसता. तो घी आनी तो पावडर त्या शिताक घाल मागीर बरें मिक्स कर जेवचें. दॅट्स लायक समवॉट सिमिलर टू पेज फिलींग टू मी. वेन आय डोंट फायंड पेज देन आय से ओके गिव मी दॅट गन पावडर मील आय विल हॅव दॅट. ओके सो मुवीजांनी एक्ट केला देन थिएटर ऑल्सो आनी वेब सिरीज विच इज युअर लायक फेवरेट खंयसर चड कम्फर्टेबल दिसता सगळें कम्फर्टेबल दिसता देवाच्या दयान. आय थिंक बाय गॉड्स ग्रेस वेर एवर आय हॅव गॉन आय हॅव रिसिव्ड लॉट ऑफ लव lot of acceptance. I think normally even between Goa and Mangalore I have seen always मातशें कितें accent problem आल्या पासून ते Mangalorean न्हू ते गोंयकार न्हू they more than saying it is Konkani and let us unite mostly we find differences in each other and there is no acceptance everywhere like it is कितें म्हणटा कोणी जाय म्हणून करना. Nobody does it purposely but it ends up that way. Even in Andhra when it's someone from outside not necessarily they will say this is our girl, they will say ha some heroine from somewhere. But having worked in the industry for more than 12 years आता पासून म्हाका आमचे भुरगें आमचे ती सगळीं म्हणटात केन्ना तूं येता तेन्ना आमकां बघता शी इज लायक आर डॉटर ऑर आर सिस्टर. सो टू गेट दॅट कायंड ऑफ लव एंड एक्सेप्टन्स आय थिंक इज गॉड्स ग्रेस. I just take it gracefully and I'm grateful for it. आणि बेस्ट पार्ट एस्ट्राचेर इतले उलयता आनी इतले स्मायलींग फेस एज पासून ते इतले उलयला आनी इतले ते बी स्मायल करीत करीत सगळ्यांक ताणें कम्फर्टेबल म्हाका दिसता ताका लागूनच सगळ्यांक तुका इतले बरे तरेन एक्सेप्ट केला. आनी आमचो हांगासर डोसाय रेडी जाला. येस मातसो असो फोल्ड केला कित्याक म्हाका हांगा तो फ्राय जाला कसो दिसना. ओके दिस इज द डोसा. सो आमचो पयलो सेगमेंट जो आसा स्वाद डिश तातूंत आमचो आजचो सेलिब्रिटी डिश हांगा तयार आसा. पण फुडल्या आमी सेगमेंटान वचचे आपले घेवया एक ल्हानसो ब्रेक आनी रोखडीच परत येवया पंचामृता स्वाद आस्वाद सीझन 3. मॅडम सुगंध तर इतलो बरो येता जाणा. थँक्यू. टिफिना वांगडा त्यो न्यूट्रिशनाच्यो गुडयो दिवपाक विसरूं नाका हा. आता तू न्यूट्रिशनाच्यो गुळयो विसर कित्याक का या तांदळातूच सगळे न्यूट्रिशन मेळटले. पंचामृता फोर्टिफाईड राईस हातूंत आयर्न झिंक फॉलिक ऍसिड व्हिटॅमिन ए बी सारकेले 9 मिनरल्स आसात. तर हे झाले नाही निरोगी आणि सुवादिक तर पुराय पौष्टिक आहारा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस असल्यास पुरो. पुराय पोषणा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस घराघरांनी पंचामृता. विसा उपरांत तुमकां सगळ्यांक परत एक फावटी येवकार पंचामृता स्वाद आस्वाद सीझन 3 आनी आमी आतां पावले आमच्या फुडल्या सेगमेंटान जो आसता आमचो खेळ टायम. आनी आमचे आजचे सेलिब्रिटी गेस्ट एस्तरा बरोबर आमी खेळटली हो खेळ. पण ताच्या पयलीं ऑन स्पेशल रिक्वेस्ट फ्रॉम सगळ्यां कडल्यान म्हणूं शकता आमी तुका आमी गायतना पळयलाच पण आज स्पेशल एक कातार सगळ्या पळोवप्यां खातीर तुजे कडल्यान. ओके आय थिंक जे चड म्हाका पॉप्युलर जालें आनी गोंयांत म्हाका चड वळखतात तें कांतार जावन आसा डेस्पासितो.
Despacito Konkani, I think everybody recognizes. So that I will sing today. तू त्या नदरेन पयले पावटी म्हाका पळयताना काळजान मोजा मारली उडकणा हाय आतां कितें करूं तें म्हाका समजना दिसाक रातीक तुजीन सोपणा ये लागीं लागीं म्हणून म्हाका आपयताय वेंगेन धरून उन उन मेदिताय म्हणटाय म्हजो मोग कोताय तूं खरो हाय लजन म्हजो जीव हो खतखता बियान हें काळीज म्हजें धडधडटा चिंता सोपान म्हजें जारी जाल्यार पुरो Despacito, quiero respirar tu cuello despacito काळजा भितर खणसून गेला तुजो फोटो मोगो म्हजो खरो रे न्हय हो खोटो Despacito, quiero respirar tu cuello despacito काळजा भितर खणसून गेला तुजो फोटो मोगो म्हजो खरो रे न्हय हो खोटो Llore, llore, mogara, con asa सदांच तुका तुजेंच करून घे रे म्हाका दुसरो कोणी नाका नाका हाता हात घेवन चडया इगोर्जेची आलतार दिव्या एकामेकाक उतार जार म्हजे लागीं काजार Despacito, quiero respirar tu cuello despacito काळजा भितर खणसून गेला तुजो फोटो मोगो म्हजो खरो रे न्हय हो खोटो Despacito. वाव टू गुड सुपर्ब म्हाका दिसता एक म्हाका एक्चुली आतां ब्रेक घेवपाक जाय आशिल्लो इतले बरे कातार आयकल्या उपरांत फुडें कितें उलोवपाक सुचत ना म्हाका टू गुड व्हेरी नायस आणि आमचे जे सेगमेंट आसता फुडले खेळ टायम हितून तुमकां सोंपोसो एक खेळ तुमच्याच फिल्डांतलो खुबश्या मुविजांनी काम केलां डिफरंट लँग्वेजीस एक डायलॉग पयलीं हिंदीन म्हणपाक जाय आनी तोच डायलॉग डिफरंट लँग्वेजीन ॲक्च्युली हो म्हज्या तेलुगू मुवींतलो डायलॉग म्हणटच फर्स्ट म्हाका तो आयलो कित्याक हांवें जायतीं फिल्मां केल्यान पूण हे एक डायलॉग खूब फेमस आजून पासून तो मला मिलियन्सान धांवता कसो कित्याक तो एक आय प्ले अ मॅरीड वुमन हू इज अ व्हेरी मॅन्युपुलेटीव पर्सन सो शी मॅन्युपुलेट्स अ पर्सन टू लूक एट हर बट देन शी सेज डोंट लूक एट मी ओके आपणाक पळय नाका म्हण सांगून ते पळोवंक लागयता कशें तर ते हिंदीन ताजो मिनींग येता म्हाका इट्स ओके म्हणलें डजंट मीन दैट इन हिंदी व्हेन यू से इट्स लाइक देखो बोला इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझे देखते ही रहो शादीशुदा औरत को इतना अच्छे से देखना सही बात नहीं है दैट इज द हिंदी मीनिंग इन तेलुगु द ओरिजिनल डायलॉग इज చూడమన్నాను కదా అని మరీ అలా కొరికేసేలా చూడకు పెళ్ళైన ఆడవాళ్ళని మరీ అంతలా చూస్తే బాగుండదు తెలుసా कितें म्हणलां तें कळूंक ना पण टू गुड आयकपाक तरी सॉलिड दिसता येस कोंकणींत म्हणचें जाल्यार पळय म्हणटकूच तितलें पळोवचें बरें दिसना एक काजारी बायलेक तितल्या मोगान पळोवचें म्हाका लायक जायना ओके आनी खंयची एक लँग्वेज इंग्लिशान सांगूंक जाता just because I said it's okay doesn't mean you keep staring at me. Staring at a married woman doesn't suit you. सुपर कोण स्टेअर करचो ना कोण करचो ना सांग म्हाका दिसता सगळे स्टेअर करीत आसतले आणि सो नायस व्हेरी नायस आणि तुजो मॅजिकल स्पेल तुवें सगळ्याक स्प्रेड केलास पण आमचेरूय आतां केला तुवें स्प्रेड आणि इतलो सुंदर अशें हांगासर परफॉर्मन्स करून दाखयलें ताका लागून स्मॉल गिफ्ट तुका फ्रॉम पॅनॅरोमा रेस्टॉरंट रिक्वेस्ट करता रतीश नायक जे पॅनॅरोमा रेस्टॉरंटचे ओनर आसा ताणें आमच्या आजच्या गेस्टाक तांचो फूड वावचर दिवचो थँक्यू सो मच ओके सो आमचे जे सेगमेंट आसता खेळ टायम ते हांगा सोंपता आणि भरपूर आमकां गजाली आमचे अश्योच चालू उरतल्यो पण आमचे जे आजचे गेस्ट आयला ताज्या खातीर पॅनॅरोमा रेस्टॉरंटचे शेफ एक स्पेशल मॉकटेल प्रिपेअर करतले तुम्ही थंय बसा आणि मॉकटेल पळयात कशें करतात ते आणि तुजे खातीर स्पेशल ट्रीट आसा सो ते आमी करतली आमचे फुडल्या सेगमेंटान जे आसता तडका विथ शेफ तडका विथ शेफ या सेगमेंटान आमच्या बरोबर आसा पॅनॅरोमा रेस्टॉरंटचे मॅनेजर काशीनाथ गावस तुमकां येवकार
आणि फाटल्या एपिसोडान आमकां ताणें एक बरें मॉकटेल दाखयल्लें, रेनबो मॉकटेल. आनी आजूय कितें तरी तो स्पेशल आमच्या खातीर हांगा करपाचो आसा. खूब गरमी आसा आनी म्हाका दिसता त्या निमतान मॉकटेल्स आर द बेस्ट चॉयस ह्या दिसांनी. सो वेगवेगळे तरेचे मॉकटेल्स कसले आसता न्ही? वेगवेगळे आमी एक लास्ट टायम एक रेम्बो केल्लो, मागीर सनरायज म्हणून आसा, मोजितो आसा, कूल समर सी आसा, सेर्ली टेम्पल आसा, अशे बरेचशे आसा एकदम. आनी चडशे लोक खंयचे प्रिफर करता? चडशे एक ओरिजीन मोजितो एक तर कॉमन जाला तो सगळ्यांक मेळटा, आनी रेम्बो एक आसा, त्यानंतर कूल समर सी एक बेस्ट आसा, आनी आतां एक हांव आज करून दाखयता तुमकां ग्रीन लेडी. ग्रीन लेडी. ओके, सो ग्रीन लेडी करपाक तुवें ग्रीन सिरप कसले घेतला? हे आसा खस सिरप. खस सिरप. हय, ओके हे ओके. पळय. हे मेळटा अशें खस सिरप. ओके. हे 30 ml घेतलेलो आसा. मागीर लायम ज्यूस आसा, ऑलरेडी थोडेशें मीठ घातलेलें चवी पुरतें, आनी हे आसा तुतमिरी. हे आमी उदकांत घालून ते मातशें हें करपाक जाय, फुगोवपाक जाय. आनी म्हाका दिसता ह्या दिसांनी गरमे खातीर तूप मिऱ्या इज द बेस्ट. बेस्ट पयल्या भितर हे करपी. ओके. एक लायन. टीस्पून 2 टीस्पून घातले पुरो. ओके. आनी तुमी कितें सिरप बी यूज करतात की डायरेक्ट लायमूच यूज हय, करतात? लायम ज्यूस एकदम फ्रेश लायम ज्यूस काडपाचो, आनी इल्लेशें मीठ आमी ऑलरेडी घातलेलें आहा इल्लेशें चवी पुरतें, आनी आतां खस सिरप एड करता. खस सिरप. 30 ml. 30 ml यूज करता. सो घरा करता जाल्यार आमी एक अंदाजान घेवं शकता. हय हय, आनी सिंपल आसा ही रेसिपी. काय एड कर पळय 7 अप एड कर. म्हणजे लेमन ड्रिंक खंयचो घेवं शकता? हय, 7 अप ना जाल्यार स्प्रायटचो घेतले. ओके. फुल्लेले आसा. आमची ग्रीन लेडी तयार जाता हांगासर. आतां एड करूया तुतमिरी. सो स्पेशल समर ड्रिंक अशें म्हणू शकता एक आमी. पुदिना, mint leaves. वाव. ओके. ग्रीन लेडी. सो आमच्या स्पेशल आजच्या सेलिब्रिटी गेस्ट खातीर आमचे मॉकटेल ग्रीन लेडी तयार आसा. आनी तुमकां घरा करपाक जाय जाल्यार व्हेरी इजी करपाक. सो ह्या गरमेच्या दिसांनी तुमकां हे परफेक्ट ऑप्शन आसा, करूं शकता. आनी काशिनाथ इतली इजिली आमकां तुवें दाखयलें, ताका लागून थँक्यू सो मच. आमच्या आयच्या भागातले फुडले सेगमेंटान आमी वतली, पण ताचे पयलीं घेवया एक ल्हानसो ब्रेक आनी रोखडीच परत येवया पंचामृता स्वाद आस्वाद सीझन 3. मॅडम, सुगंध तर इतलो बरो येता जाणा. थँक्यू. टिफिना वांगडा त्यो न्यूट्रिशनाच्यो गुडयो दिवपाक विसरूं नाका हा. आता तो न्यूट्रिशनाच्यो गुळयो विसर. कित्याक? का या तांदळातूच सगळे न्यूट्रिशन मेळटले. पंचामृता फोर्टिफाईड राईस हातूंत आयर्न, झिंक, फॉलिक ऍसिड, व्हिटॅमिन ए, बी सारकेले 9 मिनरल्स आसात. तर हे झाले नाही निरोगी आणि सुवादिक. तर पुराय पौष्टिक आहारा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस असल्यास पुरो. पुराय पोषणा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस. घराघरांनी पंचामृता. Pride of Ponda, Pen Aroma.
दिसा उपरांत तुमकां सगळ्यांक परत एक फावट येवकार पंचामृता स्वाद आस्वाद सीझन 3 आणि आता आमी पावल्या आमच्या आजच्या भागातल्या शेवटच्या सेगमेंटान आणि आमच्या बरोबर आमची गेस्ट आसात आणि आता आमकां जॉइन जाला पॅन एरोमा रेस्टॉरंटचे ओनर रतीश नाईक आणि तांकां कॉंग्रॅच्युलेशन्स की तांकां आतांच भारत बिझनस अचिवर्स अवॉर्ड मेळ्ळा पॅन एरोमा रेस्टॉरंटाक आणि तुमकां सो कॉंग्रॅच्युलेशन्स आणि आमचे पुराय टी व्ही कडल्यानी तुमकां बेस्ट विशेस आणि आमची आजची गेस्ट त्यांच्या बरोबर गजाल्यो खुबश्यो उरल्या कित्याक ती स्वताच इतली उलयता आणि म्हाकाय तिचे कडेन आनी उलयत रावनशें दिसता ओके सो इफ नॉट अ एक्ट्रेस जाल्यार कितें करता आशिल्ली म्हणजे ॲक्च्युअल ड्रीम आसलें इज टू बिकम एन IAS ऑफिसर ओके या आणि हांव ॲक्च्युली बॉम्बे मूव जाल्ली पासून इज टू स्टडी इन सेंट झेवियर्स कॉलेज अँड आय एम इवन रायट नाव आय एम एन MA इन पॉलिटिकल सायन्स सो हांवें स्टडीज सोडूंक ना फिल्मां स्टार्ट जाली सेकंड इयर डिग्री आसली तेन्ना BA करतली तेन्ना सेकंड इयरान फिल्म स्टार्ट केली तरी पूण स्टडीज म्हज्या फॅमिलीनी म्हाका सांगलें तूं कितें करता कर बट एज्युकेशन डिसकंटिन्यू करूंक ना सो दे वर सपोर्टीव they were supportive, of course they were supportive, and which is why I could do it. At the same time, म्हाकाय म्हजें एज्युकेशन सोडूंक मन नासलें. I liked it, but I was still pursuing my education. I completed. I actually wanted to do MA in political science, which I completed. But फिल्मां workout एक या दोन फिल्मां कर मागीर म्हाका लायक जावना जाल्लें जाल्यार I would have gone back to becoming a civil servant. आणि कोंकणी बेस मागीर ते तेलुगू मागीर मल्याळम इवन मराठी इतल्यो लँग्वेज इतले फ्लुएंटली कशें उलयता सो स्पेशल ट्रेनिंग कितें घेतली काय शिकून अशेंच अशेंच हांव आतां ट्रॅवल लायक यू सेड हांव खूब टॉकेटीव अशें खंय गेली मागीर म्हाका अशी आपूण हांव हिरोईन आय विल नॉट टॉक टू यू पीपल आय विल चॅक माय फोन टच अप अशी करून म्हाका बसूंक येना ओके बेस्ट पार्ट टचअप म्हणल्यार तिने अजून एक फावटी सुद्दां टचअप करूंक ना म्हज्यान जायना म्हाका मेकअप केलो जाल्यार म्हजो मेकअप मॅन असो भोवत सॅटेलायट कसो हील बी रोमिंग अराउंड द सेट वायल एवरीबडी एल्स विल बी वर्किंग आय इन्स्टेड म्हाका कितें आय विल कॉल द असिस्टंट डायरेक्टर्स आय विल कॉल द लायटमॅन म्हाका कितें म्हणटात ताका कितें म्हणटात वॉट डीड यू जस्ट से सो आय टू कलेक्ट वर्ड्स अँड माय फ्यू वर्ड्स फ्रॉम माय डायलॉग्स अँड देन फॉर्म माय ओन सेंटेन्स अँड ट्राय टू टॉक टू पीपल तशें करून करूनच म्हाका लँग्वेज आयली ओके सो इतल्या फूल जर्नीतलो मोस्ट मेमोरेबल मुवमेंट खंयचो इन युअर करियर There are many. It's कितें म्हणटा series of memorable moments, series of wonderful people, series of good and bad experience. सगळे आमी कितें म्हणटा इट्स अ जर्नी तुका सांगूंक येना की एक आतां कितें जाता एक फिल्म सुपर हिट जालें तेन्ना तुका बघता ओ दिस इज द मायलस्टोन ऑफ माय लायफ सडनली अनदर फिल्म कम्स अँड दॅट प्रिवियस एक्सपिरियन्स इज अगेन टॉप्ड बाय द नेक्स्ट एक्सपिरियन्स सो आय थिंक आय एम येट टू गो टू द बेस्ट ऑफ मी आनी की म्हजें बेस्ट परफॉर्मन्स या म्हजें बेस्ट फिल्म या म्हजें बेस्टेस्ट अचिवमेंट आजून येवंक ना म्हण हांव चिंता खुबशे एक्ट्रेस अशे आसता की आपले करियर स्टार्ट करता पण थोडी वर्सां आली काय ना खंय तरी आमकां दिसच ना ती पण तुमी इतले वर्सां ह्या फिल्डान आसा आनी टचवूड तुमकां इतलो मोग सगळ्यां कडल्यान मेळटा सो वॉट इज द सिक्रेट बिहायंड इट I don't know. I think maybe it is not to have any secrets. Okay, right. I just don't carry any burden in my mind. There is no secret. There is no कितें म्हणटात I only perform on screen. There is no carrying of this burden of an image and then struggling to live under that pressure. So I think that is what keeps me stress-free and I am just myself. I'm not worried about people's judgments. I'm not worried about what someone thinks about me. I'm just living my life to the fullest and in the best way possible to me, doing what I feel is right. येस यशवंत मॅडम तुमकां आमी सगळीं मुविसांनी पळयता आनी आतां स्वाद प्रोग्रामा लागून तुमी हांगा आयिल्ले आमकां बरें दिसलें Thank you so much. आनी तुमी कशें म्हटलें की तुका नुस्तें आवडटा गोवन नुस्तें तशें इवन आमी आमचो खारो एका थालींक सर्व करता तुमी एकदम येवन आमची थाली ट्राय करा डेफिनेटली येतलींच हांव म्हाकाय खूब बरें लागलें कित्याक अशें कितें आमकां एक ऑपॉर्च्युनिटी मेळना जाल्यार आमी इतले हांगा येवंक शकना बट थँक्स टू प्रुडंट मिडिया एंड टू दीस स्वाद आस्वाद शो हांव हांगा आयलीं पॅनोरमा आनी म्हाका खूब बरें लागलें एम्बियन्स बरें लागलें आनी मागीर आयले स्नॅक आनी टी घेतली ती म्हाका बरी लागली तुमचें सर्वीस म्हाका बरें लागलें सो डेफिनेटली आय वूड सजेस्ट anybody around Ponda or visiting this site, please do drop into Panorama. You will enjoy the food here and the hospitality. And I next time I live माझ्या माय पायक घेऊन हांगासर शुअर यू वेलकम ओके सो आता आमी पावल्या आमच्या शेवटच्या सेगमेंटान गजाल्यो आमच्यो सोंपच्योच ना आमी उलयत रावतली पण आता टेस्टिंग पार्ट मोस्ट डिफिकल्ट म्हणटा तशें कित्याक डिशीज इतल्यो बऱ्यो आसता कितें सांगपाचेंच कळना एक्सप्रेसूच करपाक कळना आय एम नॉट स्कॅर्ड एट ऑल आय एम लायक 100% शुअर की जे परफॉर्मन्स तुमी ऑन स्क्रीन दिता तितलेच बेस्ट परफॉर्मन्स हांगा दिला ते पळोवनूच कळटा
व्हेरी प्रेझेंटेबल आणि अशें म्हणटात न्ही आमी ती फाटी पळयलें केन्ना खावन दिसपाक जाय एक्झॅक्टली तशेंच जाला की आमकां केन्ना खाता तशें जाला आणि रतीश नाईक हे टेस्ट करून पळयतले पॅन एरोमा रेस्टॉरंटची एक स्पेशल डिश तुमच्या खातीर हांगा दवरल्या पनीर चिली ताचे बरोबर आमचे हांगासरले मॅनेजर आसा काशीनाथ हाणें तुमच्या खातीर स्पेशल मॉकटेल प्रिपेअर केला ग्रीन लेडी म्हाका दिसता खबर आसली ग्रीन घालून येवपाचें आसा कॉन्फिडन्स. ओके सो ग्रीन लेडी हांगासर प्रिपेअर केला सो ते तुमकां टेस्ट करून सांगपाक जाय कशें जालें तें आनी विल एन्जॉय दिस. व्हेरी टेस्टी आय मीन नॉर्मल डोसा खाल्लो पण असं नॉन व्हेज विथ एग्स फर्स्ट टाइम खाता इट्स व्हेरी गुड. थँक्यू. व्हेरी नायस आणि म्हाका दिसता भुरग्यां खातीर सुद्दां परफेक्ट. बरो वय कित्याक जायते फावट ओन्ली बॅटर खावंक ती नाका दिसता न्हू बट इट्स ऑल्सो न्यूट्रिशियस गुड फॉर हेल्थ. ओके आणि तुमकां आतां कळ्ळें आसतलें कितें खावन इतली ब्युटिफूल दिसता ती सो तुमी करून खावं शकता हे. ओके आणि पॅन एरोमाचे डिशीस ट्राय करा प्लस तांचे मॉकटेल. Very nice, yeah. थँक्यू. I like chapati more than naan and Yes. all the other things. Chapati is very zara. ओके आणि टुडे स्पेशल शेफ मॉकटेल. Green lady. Wonderful. See, that's why I said God's grace. I dressed up to look good. I did not know. Green lady was waiting for me. Nice and refreshing. We have some more actually mocktails, cocktails also. So I'll prefer these mocktails for more actually. खावपाचें आमी सगळें काबार करतलीच गजाल्यो जाल्यो आणि आमची आजची सेलिब्रिटी गेस्ट इतलो वेळ काडून हांगासर आयली कितली बिजी आसता हें सांगपाची गरजूच ना खुबशी एक्टिविटी चालूच आसता म्हणजे तुमी इमॅजिन करूं शकता टायम आमच्या खातीर कसो काडला आसतलो सो थँक्यू सो मच आणि इतली स्पेशली तुमी आयली ताका लागून पंचामृता कडल्यान तुमकां एक स्पेशल हॅम्पर आसा रिक्वेस्ट करता संजू नायक जे पंचामृताचे सेल्स एक्झिक्युटीव आसा आनी हो हॅम्पर आमच्या आजच्या गेस्टाक दिवचो. Thank you. आजचो आमचो भाग सोंपोवचे पयलीं रिक्वेस्ट करता आमची आजची गेस्ट हांच्यांनी आमचे सगळे पळोवप्यां खातीर एक ल्हानसो मेसेज दिवचो. Let us patronize more and more local brands and our own people in whatever way is possible to us. Even a restaurant like Pan Aroma. आमचे लोकांचे कितें आसा तें आमी केन्नाच सपोर्ट करूंक जाय तें म्हाका दिसता. आनी फ्रॉम दॅट आय वूड लायक टू से इवन वॉट आय फॉलो आमच्या मायभाशेचो मोग आमच्या कोंकणी भाशेचो मोग आमच्या मातयेचो मोग आमच्या रुट्सांचो मोग आमी सदांच धरूंक जाय. हांवूय तेंच पाळटां कित्याक हांव खंय आसल्या पासून तुवें म्हणे टायम केलो टायम करचो आय थिंक इट्स अ रेस्पॉन्सिबिलिटी कित्याक आमी आमच्या घरांत रावन आमच्या मायभाशेंत रावन आमच्या गांवांत रावन मातयेंत रावन जायतें घेवन व्हड जाता लायक अ ट्री वी एब्जॉर्ब एवरीथींग वी लर्न फ्रॉम हियर आनी मागीर आमी हेर भाशेनी वेता हर गांवाक वेता कामाक लागून पयशांक लागून वेता बट देन वेन इट इज आवर टायम टू गीव आमकां दिवंक जाता तेन्ना बीट टायम ऑर बीट सम लव ऑर बीट सम एफर्ट सम कॉन्ट्रिब्युशन ऑलवेज बी द फर्स्ट वन to come back to your hometown, to come back to your roots, to come back to your mother tongue and do your little bit. And I think आमचो कोंकणी लोक जायत्या फिल्डांनी जायत्या कडेन आसा बरें नांव हाडटा आनी बरें सक्सेसफूल आसा ती पाटी येवन आमच्या गांवाक आमी 1% पासून केलें जाल्यार आमच्या गांवाक आमच्या भाशेक आमच्या कल्चराक जायतो बरो फुडार आनी बरें कॉन्ट्रिब्युशन जातलें आनी आनीक चड बरें फ्युचर आमच्या नेक्स्ट जनरेशनाक मेळटलें देखून हें आमी आमच्या जनरेशनांत आमच्या हाती जाता तितलें आमी आमच्या मायभाशे खातीर आनी आमच्या गांवा खातीर करूंक जाय म्हणली म्हजी आशा. आमचे आजचे गेस्ट एस्टर कडल्यान हो सुंदर मेसेज घेवन आजचो भाग आमी हांगाच सोंपया चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा तांकां खरेंच थँक्यू सो मच थँक्यू आनी तुज्या फुडच्या सगळ्या जर्नी खातीर तुमकां आमचे कडल्यान खूब खूब बेस्ट विशीज. तशेंच पॅन एरोमा रेस्टॉरंट आनी पॅन एरोमा रेस्टॉरंटचे ओनर रतीश ना हांकां देव बरें करूं म्हणटा. फुडल्या भागान रोखडीच मेळुया आमी एक नवीन सेलिब्रिटी गेस्ट बरोबर तोपर्यंत पळयत रावात पंचामृता स्वाद आस्वाद सीझन 3 देव बरें करूं.